रेल्वे मार्ग दोट्टीकरणाक आपलो विरोध ना. आपलो विरोध कोळशाच्या येरादारीक आसा. एमपीटीत कोळसोच येवपाचो बंद करपाक जाय. हो अधिकार राज्य सरकारा कडेनच आसा. मात अशें करपाक मुखेलमंत्र्याकडेन कापासदाद ना म्हण मगोचे आमदार सुदीन ढवळीकर उलयला. आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. तुमचे कितें म्हणणें आसा? पळय, मोलेचो प्रोजेक्ट आसा तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी घेतलेल्या कोलाक आमी ओपोज म्हणून आमच्या कमिटीन पयर सांगला. वी आर अगेन्स्ट ऑफ कोल. कोल जो 1.5 मिलियन टन्स 1947 घेतालो तो गोंयच्या खातीर येतालो. तितलोच कोल आमकां पुरो. आतां दोनूच आमकां फॅक्टरीक कोल लागता. इट वील बी मॅक्झिमम टू 2.5 मिलियन टन्स. आमकां तितलोच जो आमच्या गोंयांत आमकां कर्नाटकांत थर्मल प्रोजेक्ट जे चल्ल्या ताका जो कोल येता तो स्टॉप करा. आमकां कोलूच नाका. आमकां आमचें कांय ना. आमच्यांनी तो एमपीटी जो आसा तो प्रॉफिटाक हाडूं येता आनी कितल्योश्योच गोश्टी आमी त्या एमपीटी वयल्यान करूं येता. पूण आमी तें करना आनी कोल हाडपाक पडयता. सागरमाला जो पयलो प्रोजेक्ट आशिल्लो तातूंत फक्त बोटी येतल्यो म्हणून सांगिल्लें आमकां, फॉरेन बोटी, आनी त्या प्रमाणे तो प्रोजेक्ट आमी तयार केलो आनी 225 किलोमिटर रोड केले. आतां ते 400 किलोमिटर जाला. आतां जेटी सांगता कोल थंयच देंवयतले म्हणून. दीस इज रॉंग. ते मागीर केलां कारण तो MOU करता, सॉरी तो जो ड्राफ्ट घेतलो आसतना हांव आशिल्लो. पूण आज तो ड्राफ्ट कोणी चेंज केलो हें पळोवपाची आवश्यकता आसा आनी भितरल्यान हें काम कोण करता तेंय पळोवपाचें आसा. डबल रेल्वे ट्रॅक आमकां जाय. वी आर नॉट अगेन्स्ट ऑफ डबल ट्रॅक. आमी अगेन्स्ट ऑफ कोल. आमकां कोल जाता. पूण डबल ट्रॅक जर जालो आसत जे घंव हांगा बरे घंव 50 रुपयांनी पडटा ते 25 रुपयांनी घंव मेळटले. कोल जर एलपीजीचोच येवपाचो बंद केलो कोल कसो येतलो म्हाका तेंच कळना. हांव म्हणटा जंक्शन ऑफ द कोल इज वेर एमपीटी. स्टॉप इट कमिंग इन एमपीटी न्ही. बरोबर न्ही. तें करपाक कापासाद मुख्यमंत्री आसपाक जाय, सरकाराक आसपाक जाय. त्या खातीर दिल्लीचे पक्षांचे सरकार आसपाक जायना, लोकल पक्षांचे सरकार आसपाक जाय. हांव हेंच उलयतां. हांव हेंच सांगपाचो गोंयच्या लोकांक प्रयत्न करता. आपूय दिल्ली, ते कोण ते BJP दिल्ली आनी काँग्रेसूय दिल्ली, जे कितें थंय ठरयता तें येवन आमी करता. पूण तांकां सपोर्ट कोण करता? लोकलूच करता ना. लोकलूच न्हय. लोकल करना. ते पक्ष थंयच्यान चलता. पूण तुमी सपोर्ट करता? आमी करना. हांव सांगलें न्हय आमी करना म्हणून तुका. हांवें पयलीं पासून सांगलां की आमकां कोल नाका. कोलान आमचें कांय जावचें ना.